हरे कृष्णा. पुरा जनक मिगेले नमस्कार. आज आम्ही रामायणांतू श्रीराम प्रभू आमकां आमी कितलेय व्हड जन जाल्यारय जिवनांतू दुसऱ्यांक कशी मर्याद दिवका, दुसऱ्यांक कशी मोग करका म्हणून आमकां कशी शिकयता म्हणून आयकुया. आतां रामायणांतू श्रीराम प्रभू विष्णू अवतार पुरा जाणांकय गोत आसा. तो फूड जाल्लेलेय ताका पुरा गोत आसा आनी मुखार जेवचेय ताका पुराय गोत आसा. आतां जेवनाचेय ताका पुराय गोत आसा. जाल्यारय रावणान सीतेक कांपून व्हरतना तो आशिल्ल प्राणी पक्षी वच्चो थंय आशिल्ल रुख्खां समेत निमगिता. मिगेल सीत खंय गेल्ली, मिगेल सीत खंय गेल्ली म्हणून आशिल्ल्या पुरा जाणाले निमगून वता. प्राणी लेखता की म्हूण आमकां पुरा शिकोवन दिवका जाल्यार हाण हक्क गोतना तिल्क सनयना हो आमकां निमगीत नव्या म्हणून लेखून आसचें पुरो. तशी मुखार वतना ताका तशीची शबरी, हनुमंतू, सुग्रीव, जांबव, अंगदू पुरा जाणाल फ्रेंडशीप जाता. तांणी लेखताची ओ आमगेल प्रभू कितलो व्हड मनुष्य आमकां कसनय गोतना हाका पुराय गोत आसा. आण मन केल्यार सीतेक खंय आसल्यार वचून ताणें जावन तागेल पौरुशांतू सोदून हाडयत जाल्यार आमगेल करेन तें काम करूं सुका म्हणून आमकांय प्राशस्त्य दितच नव्या. असल स्वामी कोणाक नाका म्हणून तांणी ताका मस्त मोग करताची. तशीची मुखार वतना हनुमंतू रावण खंय आसा, लंकी खंय आसा म्हणून सोदून वापस येता. मागीर सगळे वानर सेने घेवन तांणी समुद्र तटा येवन राबताची. थंय पळयल्यार याद्राक फुल्ल समुद्र भो म्हणून येता समुद्र. तें धांटून लंकेक वच्च्याक वाट गोतना. श्रीराम कसं करता, हांव समुद्र देवाक निमगिता म्हूण सांगता आनी हांव तपस्या करता समुद्र देवाले म्हूण सांगता. लक्ष्मण ताका तेन्ना सांगता ना तुगेल बाण घेवन बिल्ल घेवन आत्ता सांग म्हूण सांगता. ना रामचंद्र विनयाचे प्रतिरूप तो थंय समुद्र तटान तुची 3 दीस 3 रात्री तपस करून बसता. जाल्यार समुद्र देव लागता हांव इतलो व्हड मनुष्य जाल्लो श्रीराम प्रभूच म्हाका आतां तपस करतस म्हणून तो ಸ್ವಲ್ಪ अहंकारान तूं उत्तर दिना. 3 दीस जावन 3 रात्र जावन श्रीरामचंद्राक तेन्ना कोप येता. तो लक्ष्मणा सांगता मिगेल बिल्ल बाण हाडी म्हणून सांगता. तें बिल्ल घेवन बाणाक गान तांडिलेल पेट्टाक तेन्नाची समुद्र बॉयल जावन तांतू हुंसाण येवचें सुरू जाता. तेन्ना आमी लेखुका आमकां एक ग्लास सुद्दां हून करूंक एक घंटा पश्चड टायम जाय केलो पटी. हो बाण तांडूनची ताका कितले शक्ती आसा म्हणल्यार बाण तांडिलेल पेट्टाक सगळे समुद्र बळबळ हून जावचें सुरू जाता. थंय आशिल्ल जळकें आनी दुसरे प्राणी जलचर पुरा अयो त्राहिमाम म्हूण सांगूंक सुरू करताची. समुद्र देव येता प्रभू म्हाका हांव केल्लें चूक जाल्लें तुका कशें जाय हांव करून दिता. मिगेल चूक जाल्लें हांव फश्टां येवका आशिल्लें म्हूण सांगता. रामचंद्र सांगता म्हाका हें समुद्र दांटून लंके वच्च्याक वाट जाय म्हणून. हें लंके तांणी रामेश्वरांतू लिंग स्थापन केला श्रीरामचंद्रान. थंय देखून लंके वच्च्याक ऑलमोस्ट एक 30 किलोमीटर बांदूका. तेका तरी तुगेल हेल्प जावका म्हूण सांगता. तो कसो सांगता तुगेले वानर सेनेन तुजी नल म्हूण एकलो वानर आसा तो विश्वकर्माल पुतू तो तुका सहाय करता हें सेतूय बांदूच्याक म्हूण सांगता. नला काय लेखता हें रामचंद्र प्रभून लेखल्यार कसं जायना मिगेल करेन हें इतलो व्हड काम करयतस म्हणून तो 5 दिसान तुची फुल्ल सेतूय बांदून दिता. त्या सेतुवेन तूं एक हेज्जी घालून रामचंद्र प्रभू वता. हनुमंतानी एक स्टेपान उड्डून वताची. तांणी पुरा भयंकर व्हडले शक्ती आशिल्ली उड्डूक तांकां जेता. श्रीरामचंद्र प्रभूक लेखल्यार खंय वच्चें सामर्थ्य आशिल्लें जाल्यार एक हेज्जी घालून लक्ष्मण आळोटू चमकून लंके प्रवेश करून त्या महायुद्धाचे आरंभ करता. तें खंयचे नमुने युद्ध
रावणाक तागळ सगळे राक्षस कुल समेत नाश जाल्लेलं युद्ध तें रावणाने लेखू का हे प्रभून लेखल्यार क्षण मात्रान तुमी गेले सगळे सैन्य मिगेले सगळे वंश नाश जावन वता जाल्यार हाण म्हाका प्राशस्त्य दिवच्याक इतले दीस तांडून युद्ध करून म्हाका सलवाक जालें म्हणून लेखू का तशी रामचंद्र प्रभू पुरा हांव मात्र केल्लें न्ही म्हणून सांगता तो सांगता तुमगेल वानराल सपोर्ट नातिल जाल्यार म्हाका हें करूं साध्य ना आशिल्लें म्हणून सांगता तशी तो कितलेय व्हड पुरुश जाल्यार तो दुसऱ्यांक सांगता तुमगेले सहाय जाल्ले निमित्त तुमगेल मोगा निमित्त हांव हें करूं जाल्लें म्हणून सांगता तशी पुरा जाणांन अहंकार सोडून दुसऱ्यांक मोगांत पळोवन दुसऱ्यांक मर्यादा दिवचें शिकूंक म्हणूची हे काणयेचें अर्थ हरे कृष्ण